नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परभवणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पर्वरे महामार्गाचेर कार स्टंट करपी 2 जाणांक अटक। सोमारा व्हिडिओ जाल्लो बरोच व्हायरल। अडेज लाखांची टोपी घालपी बायले आड वास्को पुलिशेन नोंदयलो गुन्यांव। गाडी घेवपा खातीर इश्टिणी कडल्यान घेतिल्ले पयशे। वास्कोन प्लास्टीक बंदी पुरायेन थारला अपयशी। लोक आजुनूय वापरतात बंदी आशिल्ल्यो प्लास्टिकाच्यो पोतयो। शेळवणच्या सातेरी देवस्थानाच्या बसकेन जाली वादावादेची नवी समिती वेंचपा वयल्यान तापले बरेच वातावरण। कंपनीन घातिल्ल्यो अटी घेवच्यो फाटी म्हणटात वेदांताचे कामगार। आनी कवळेच्या शांतादुर्गा देवळा सामकाल्लो कोयराचो यार्ड पंचायतीन करचो खाली। थळाव्या लोकांची मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। पर्वरेच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारीची 4 दारां उक्ती करून धोकादायक स्टंट करप्यांक पुलिशेन अटक केली। काल राती कडेन हो प्रकार घडिल्लो। कारीची 4 दारां उक्ती करून हे स्टंट चालू आशिल्ले। हो व्हिडिओ काडून कोणे तरी हो व्हिडिओ व्हायरल केलो। ह्याच व्हिडिओ वयल्यान पुलिशेन दुबावितांक सोदून काडल्यान तांकां अटक केली। पर्वरे महामार्गाचेर हे कांय लोक स्टंट करताले। 4 दारां तांच्यांनी उगडी दवरिल्ली, पांय भायर काडिल्ले। हे कोणी तरी फाटल्यान जी गाडी आशिल्ली त्या गाडयेन हे कॅमेरा व्हिडिओंतल्यान नोट केले। त्याच बरोबर हो व्हिडिओ जो आसा तो सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो। तुम्ही पळोवपाक शकता ही कसली मस्तेपणां हे लोक करताले। हितून कोण आशिल्ले तांकां पुलिसांनी आतां अटक केला। पर्वरे महामार्गाचेर घडिल्ली ही घटना आसा। We found the video, actually getting viral in social media. As soon as we got to know about this incident, we immediately registered an FIR because it is actually a violation of law to drive vehicle in a very dangerous way. So we have registered a case against that vehicle, and the driver has been arrested, and we have challened the owner as well. The person inside the vehicle, as soon as whenever it's come to our notice, we have all the cases we have taken action actually, and I appeal to all the people also to whenever you are riding or driving vehicles, please drive in a very responsible and not in a very dangerous manner, which will create health hazards for everybody. So we have challened accordingly. We have challenged the owner. We'll have to see whether it was given on rent or whether it was on other things. So no. We have a registered case. So we are actually now the process is still going on. We are talking to them and interrogating them. So based on whatever it is coming up in the investigation, we will take action. No, whenever it comes to our notice, there are a lot of things which we prevent also. There are a lot of things which we prevent because of the police presence. There are a lot of things which doesn't happen also. So 1 or 2 incidents should not be a question on the working of police. So whenever those incidents happen, we are taking action, and we are preventing a lot of incidents also. We are checking it. That can be finalized only after the medical report. आपूण गाडी घेता आपल्याक आर्थिक मजत कर अशें म्हणून आपल्याच इश्टिणीक 2,45,000ची तोपी घालपी वास्कोच्या एका बायले आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला।
ह्या गुन्यांव उपरांत आतां खुबशे जाण आपापल्यो कागाळी घेवन मुखार आयल्यात। ह्याच बायलेन खंय सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन खुबशा जाणांक लाखांनी रुपयांची तोपी घातल्या। Yesterday we had registered one offence against one Uma Patil, residence of Bayana, on the complaint of one Sanjana Mandrekar of Maimone, wherein she had given her some money, about 2,45,000, to buy a car on the pretext of returning the same after some days. But when she failed to return the same, this complainant Sanjana Mandrekar asked her about the money. At that time she was denying her to give the money, and finally she started to give threats of dire consequences to her and failed to return her money. So in this connection we had registered offence under section 420, 506, 507, 504 under IPC, and our investigation is in progress. So during the inquiry we also came to know that the said lady, accused lady, had taken money from many people from Vasco and in nearby areas by saying that she will give the government jobs to them, but she failed to give any jobs to them. So they had also approached to us. So in this connection these complaints will act as per the law, and presently we have served a notice of 41A to the accused lady to remain present at the police station for the investigation. So if she is not cooperating for the investigation, we will go ahead. कमी मायक्रॉनाच्या प्लास्टीक पोतयांचेर बंदी घातिल्ली आसतनाय वास्को मार्केटांत ह्या पोतयांचो बिनदास्त वापर जाताना दिश्टी पडटा। प्लास्टीक पोतयांचो वापर करप्या आड कारवाय करचे खातीर मुरगांव पालिकेन पालिका निरीक्षकाची खाशेली नेमणूक केल्या, पूण ह्या निरीक्षकान आतां मेरेन कितल्या जाणां आड कारवाय केल्या हो संशोधनाचो विशय जावपाक लागला। बाजारांतूय कमी मायक्रॉनाच्या प्लास्टीक पोतयांचो बिनदास्त तरेन वापर जाता। हाचे वयल्यान मुरगांव पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचो ताका मात्तूय भंय दिसना हें स्पश्ट जाता। आयतारा शेळवणच्या सातेरी देवळांत जाल्ली समितीची बसका बरीच तापली। देवस्थान समितीत नायक समाजाचो आस्पाव कित्याक ना, तशेंच आदल्या समितीचो कार्यकाळ सोंपून लेगीत नवी समिती कित्याक वेंचूंक ना हे प्रश्न उपराशीत ग्रामस्थांनी अध्यक्षाक बरोच धारेर धरलो। कायद्याक प्रावधान आसा, हांगसर देवस्थान रजिस्टर जावपाक नाका हो हुकुमशाहीचो गांव न्हू। आमी काय आयका मरे हांव ताका तुमी सांगता जेन्ना हो टॉपीक कामार घेवपाक वेदांता मायनिंग कंपनीन घातिल्ल्यो कांय अटी आनी नेम पयलींच्या कामगारांक मान्य नात। एक तर ह्यो अटी फाटीं घेवच्यो ना जाल्यार आमचे सेटलमेंट करचे अशी मागणी ह्या कामगारांनी केल्या। कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकार हांच्या फुडारपणा खाला सोमारा सकाळी कामगारांनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांची भेट घेवन आपले दुखणे तांच्या मुखार मांडले। आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी कामगारांचें म्हणणें आयकून घेतलें। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे सयत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मेळून तोडगो काडपाचें उतर आमदार प्रेमेंद्र शेटान कामगारांक दिलां। दोनूय आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी हांव आमी आयज सीएमाची बैठक घेतले तेव्हा कडेन आनी तुमचे जे पॉयंट्स आहा आतां म्हणजे एक पयलो पॉयंट आहा तो ट्रान्सफरी बद्दल। तुमकां जर ट्रान्सफर गोंया भायर नाका आनी गोंयान केली जाल्यार ती डेप्युटेशनाचेर केली जाल्यार तुमी ती घेवपाक तयार आहा अशें जें तुमचें मत आसा ह्या पॉयंटाचेर आमी डिस्कशन करतले। दुसरो पॉयंट तुमकां म्हणटा आउटसोर्सींग कंपनीन नाका। आउटसोर्सींग जर प्रोडक्शन थंयसर तरी कमी पडटा आनी कंपनीचें काम जर उरता जाल्यार तुमी आउटसोर्सींग
कंपनी जे करतले ते तुमकां इन्फॉर्म करून करचे अशें तुमचें जे सेकंड पॉयंट आहा तोय पॉयंट आमी डिस्कस करता. तिसरो पॉयंट तुमकां युनियन जाय हे हो एक पॉयंट डिस्कस करपाक जाय. आनी हे जर पॉयंट अबाव सगळे पॉयंट जर कंपनीक मान्य ना जाल्यार तुमचे सगळ्यांचे सेटलमेंट करचे अशे जो पॉयंट तुम्ही 4 पॉयंट जे तुम्ही सांगल्या हे 4य पॉयंटाचेर आमी आज डिस्कशन करता सीएमा कडेन. आनी सीएमा पासून कितें सोल्युशन आहा म्हणजे 14 पॉयंट जेन्ना उरयलो म्हणजे तुमकां जे सेटलमेंट करपाक जाय तितून हांवें तांकां एक प्रश्न विचारलो सगळ्यांक जाय मरे सेटलमेंट काय म्हणून विचारलें तर ते म्हणटा सर्वसंमतीन तुम्ही सगळ्यांनी सांगलां हे जर सर्वीस अबाव सर्वीस तुमकां मेळटा जाल्यार ती तुमी सेटल करून घेवपाक तयार आसा. टर्म्स एंड कंडिशन घालता जे जवळ 300 वर्कर 313 वर्कर जे एक्झिस्टिंग बिचोले कामाक आसा सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन तांकां कामाक घेवपाक कंपनी 12 जवळ 10 पॉयंट दिल्ले आसा आनी तितूंतले आमी कंपनीक सांगले आमकां सगळे पॉयंट तुजे मान्य आसा. जे 3 पॉयंट आसा तेजेर डिस्कशन करुया आनी ते आमकां तुजें मान्य ना. आणि आयज कंपनी म्हणटा की 23 तारखे पयलीं तुमी येया तुमकां जर हे पॉयंट मान्य आसा सायन मारा तरच तुमकां काम मेळटलें. आणि बाकीच्या न्यूज चॅनलाचेर न्यूज पेपराचेर जे गैरसमज जे करपाक जाय पळय तेच सांगता मल्टीटास्किंग म्हणून. मल्टीटास्किंग आमी घेवपाक रेडीच आसा. आमी केन्नाच सांगूं ना मल्टीटास्किंग घेयना म्हणून. आमी फक्त इतलेंच सांगलां की आमचे टर्म्स एंड कंडिशन जे पयलीं आसले डेम्पोच्यान सेजान घेतली सेम टर्म्स एंड कंडिशन जाले. सेजांतल्यान आतां आमच्या बापायन घेतली वेदांतान आनी आयज तो भुरग्यांक घरान घेवपाक टर्म्स एंड कंडिशन घालता. सो ते आमकां तेजे टर्म्स एंड कंडिशन मान्य ना. म्हणजे थोडे मान्य आसा थोडे मान्य ना. आनी हांव लोकांक पब्लीक म्हणजे जनते कडेन सांगता की कंपनी कशें म्हणजे दिशाभूल करता लोकांची. कवळे शांतादुर्गा देवस्थानाच्या सामकार उबारिल्लो कोयराचो प्रकल्प हो बेकायदेशीर आसा. फाटल्या 1 वर्सा सावन ह्या प्रकल्पाच्या आवारात उडयल्ल्या कोयराक आतां घाणवास मारपाक लागला. तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सुमार 60 लाख रुपया खर्च करून हाडिल्ले ते कोयर वेगळे करपाचें यंत्र लेगीत धूल खायत पडला. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून हे बेकायदेशीर रितीन चलपी कोयराचे प्रकल्प बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला. कवळे पंचायतीच्या मुखार हांगा तांची MRF शेड म्हणून ते म्हणटा अशी फाटल्या वर्सा 1 वर्स जालें ते शेड उक्तावण केल्या मागीर आयज तुमी पळोवपाक शकता ही हांगा परिस्थिती जाल्ली आहा तेन्ना तेंच्यांनी 60 लाख रुपयाचें मशिनां हाडून हांगा बरो सेटअप केल्लो ते सुद्दां इल्लिगल स्ट्रक्चरान तेंच्यांनी घातलेलें. तरी सुद्दां आमी कोणाचें तरी बरें जातलें म्हणजे क्लीन जातली एरिया म्हणून आमी ओगी रावल्ले. पूण आयज तेंच्यांनी परत तीच घाण केल्ली आसा. वर्सभर आमी हें सगळें सहन करता पण तेंच्यांनी आमकां अजून पर्यंत कांयच तेच्या बद्दल आउटपूट दिवना. मागीर ती सांगताली आमकां की आमी शिफ्ट करतले म्हणून पूण तरी सुद्दां तेंच्या कडेन तें जायना. हीच तेंच्यांनी घाण करून दवरला. आतां पळोवपाक शकता तुमी 3-4 दीस जाले पावस सुरू जाला तेच्या मागीर अशें सगळे पळय सगळ्यान कटक्यो पडला डबे पडला त्याच्या भितर उदक साठता आनी जराळी जाता. आमकां सद्या भरपूर जराळींचो प्रॉब्लेम जाता हांगा आनी घाणींनी हांगा रावपाचें न्ही. आमी कितल्या फावटी तांकां सांगलें सायडीनी स्कुलां आसा रेजिडेन्शियल एरिया आसा पूण तेंच्यांनी आमचें केन्नाच आयकुना. आमचेर तेंच्यांनी बळजबरीन हो प्लांट आमच्या कपलार घातलेलो आसा. कितले लाखाचो टोटल 60-70 लाखाचे तेंच्यांनी तेन्ना मशीन हाडलेलें प्लस तेंच्यांनी ती पावडर घालपा खातीर ते प्रोसेस करपा खातीर जे कितें पावडर हाडलेली मायक्रोब्स म्हणटा तेका तेजेर आमी इन्वेस्टिगेट म्हणजे आमी तेजेर लेटर घातलेलें आनी आमी तेजेर काडलेलें RTI अंडर. तेतूंतल्यान आमकां कळयलें की तेंच्यांनी कितले तरी 1600 बॅगांची ऑर्डर दिल्ली पूण तांकां थोडीच कितें तरी बॅगां पावली पूण ती सुद्दां डेट जाल्लें मटेरियल आसलें त्या खातीर तांचो प्लांट हो फुकट गेलो आनी तेंचे सगळें ते फुटून बिटून सगळ्याक भायर पडलेलें तेन्ना म्हणून ही सगळी आतां परिस्थिती जाल्ली आसा. 60 लाख उदकान गेले म्हणपाचें. 60 लाख सगळे हे वेस्ट जाल्ले आसा. हे सगळे लोकांचे आमचे पयशे अशा तरेन हे वेस्ट करताय पंचायत आमची. जावन 1 वर्स जालें प्लांट काय एकूय दीस चल्लो ना. तो प्लांट फेल जालो. त्याच्या नंतर आमी इलेक्शन म्हणजे नवीन पंचायत मंडळ येयल्या नंतर आमकां आश्वासन मेळ्ळें की आमी हो प्लांट शिफ्ट करता म्हणून. पूण तेजेर अशें कितें तरी आउटपूट जाय असो अजून पर्यंत कांयच खंयचोय डिसिजन जाल्लो ना किंवा तेजे बद्दल प्रोसेस जाल्लो ना. आमकां डेली आमी हो जवळ जवळ 2-3 वर्सां सामको हें आवाज उठयता. 1 वर्स जालें तरी सुद्दां उठयता पूण तेतून अजून पर्यंत हो शिफ्टिंग करपा बद्दल एक कितें तरी एक कॉन्क्रीट आउटपूट अशें अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. आणि आमी वेळोवेळी आमी हांकां याद करून दिताले की पावस पडल्या नंतर अशा तरेन हांगा उदक भरतकीर कितें जातलें. हांगा दार ना कितें बंद करपा खातीर तेंचे कडेन कांय सोय ना. सकाळच्या वेळार येयलेल्या भटकी गुरां 15-20 भितर बसली आसता. आमी लोकांक सांगप की भटक्या गुरांक प्लास्टीक खावं जायना हें जायना. ती ह्या प्लास्टिकाचेर जगतात. दुसरे गजाल म्हणल्यार हें उगडें आसल्या कारणान वावजड म्हणल्या नंतर उदक भितर गेल्या नंतर जराळी जाता. अशाच तरेन जराळी जाल्ली आसा की गांवकार प्रत्येक तुमी जर विचारलें प्रत्येकाक अशा तरेन जराळीची पयरा जाल्ली आसा की हो आमच्या आरोग्याक खरो म्हणल्यार धोको आसा.
आम्ही वेळोवेळी ह्याबद्दल सांगितलं तरी सुद्धा अजूनपर्यंत हे शिफ्टिंग करच्याबद्दल याच्याबद्दल कांयच जाल्लें ना. तुम्ही भितर पळोवपाक शकता की आतां सुद्दां थंय दाय भितर एक आसा. त्या भितर जर तुम्ही 5 मिनटां रावले जाल्यार तुमकां जळारी आनी हेजे कितली पयस जाल्यार ही कळटा आसतली. आमकां हो प्लांट इल्लिगल आसा, ताका कांय एप्रुवल ना आणि कलेक्शन करना किंवा शेड ना जाल्यार तांकां फायन पडटा. तुमकां खबर आसतलें बाकीच्या पंचायतींक लाखांनी रुपया फायन सुद्दां मारली. म्हणून तेंच्यांनी फायन पडपाक जायना म्हणून तात्पुरतें कितें तरी हांगा उबें करून दवरलेलें आसा, जेका तेंच्या म्हणजे लूपहोल कायद्यान हो लूपहोल सांगपाक गेल्यार. आमकां आमची मागणी खरें म्हणजे अशें आसा की कोर्टान हेची स्वेच्छा दखल घेवची आनी हेजेर एक्झॅक्ट कितें एन्क्वायरी आसा ती बसोवची आनी कायदेशीर कारवाई कितें आसा ती करची. मायणा कुडतरच्या शेतकऱ्यांक शेतां रोवपाक आधारभूत किंमत दिवची अशी मागणी कुडतरच्या शेतकाऱ्यांनी सरकारा कडेन केल्या. सरकारा कडल्यान शेतकऱ्यांक आधार मेळना, हाचे खातीर शेतकार शेतां रोवपाक सोदिना आनी 10 वर्सां शेतां कशी रोवची हाचेर लेगीत फॉल्ट करचो पडटलो अशें मायणाच्या शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. सरकारान शेतकऱ्यांक आधार दिवन शेती वेवसाय कायम दवरपाक मजत करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात. बिस्लय उदक पिवन दीस काडूंक पडटा न्ही, वॉटर टँकर आनी शेत रोवपाक पडटली. म्हगे एकूच मागणी आहे गव्हर्मेंटा कडेन, जाता तशें काम हेल्प कराय. शेत सोडून दिलें आमकां व्हडलेंच प्रॉब्लम ना, पूण आमकां दूख जाता. कित्याक देर इज अ रिलेशनशीप बिटवीन द फार्मर्स एंड द सॉयल इज वेरी इम्पॉर्टंट एंड पीपल एंड द गव्हर्मेंट इज नेवर कम टू नो अबाउट इट. टुडे द गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन मेनी वेज, but it is unable to promote because the officers, the people who are working in the department are not working properly. मुगे एकूच लास्ट सांगता, मिनिमम सपोर्ट प्रायस आज 8 म्हयने जावपा येयले, 1 रुपया येयले ना. आतां थोड्या लोकांक कितें दिसना, गेले ते पीक रोयलो ती सबसिडी बंद एश केली दिसता. म्हाका आतां सरकारा कडेन जाता तशें बेगीन आमकां तो प्रायस तो बी दिवचो म्हणून म्हाका दिसता. फुडें आतां पार्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान फ्लोट केलो आनी 10 वर्सां शेत कितून करपाक तेजेर फ्लोट करूंक पडटा म्हणून टायम येतो म्हणून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटालो. आनी कोणें थंय शेत रोयल्यार कोण जेयतलो नाजाल्यार सगळे उपास पडटले. ऑन पेपर कृषी महोत्सव करता, इव्हेंट कोले आम स्वता तुमी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता. टू टायम तूं पयशे दियात. कोण मशिनरी घेता, वीड कटर घेता, न्यू टॅक्नॉलॉजी येता. तुमी शेतकारांक डिस्करेज करना काय, कित्याक शेतकार करतले ना शेतकार सारके सोडून दितले. आज तुमी गोंयांत उदका परिस्थिती चोयल जाल्यार सराली डॅमाक उदक पडलां. आज आमी सगळे गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी ही शेतां, ही भाटां, ही तोळी आमी सांबाळपाक जाय. कित्याक हांव पाय शेपाय पावसा उदक पिला, हांव पाय बांयचें उदक पिला आनी आमी टॅपा उदक पिवन आमी दीस काडले. पूण फुडले पिळगे ही बिस्लय उदक पिवन दीस काडूंक पडटा न्ही, वॉटर टँकर आनी शेत रोवपाक पडटली. म्हगे एकूच मागणी आहे गव्हर्मेंटा कडेन, जाता तशें काम हेल्प कराय. धारगळे अपघाताक 3 दीस जाले पूण अजूनय दुबावीत ट्रक चलोवप्याचेर कारवाय जाल्ली ना. पूण न्याया खातीर झगडपी थळाव्या लोकांचेर मात गुन्यांव दाखल केल्यात. मोपा लिंक रस्त्याचें काम बंद दवरतले अशें आश्वासन दिल्लें खरें, पूण ह्या पुलाचें काम सद्याक नेटान चालू आशिल्ल्याचें थळावे लोक सांगतात. पयर जो सुकेकुर्णान जो इन्सिडंट मोठ्या पैकी प्रमाणात जालो, जो कांबळी त्या हितून तो चिरडलो गेलो, पण त्याच्या ड्रायव्हराक अजून पुलिसांनी अरेस्ट करूंक ना, तेंचेर कसलीच कारवाई ना. आयज हांगासर परत बिंदास ते लिंक रोडाचें काम स्टार्ट आसा, ब्रिजाचें काम चालू आसा. हायवेक तेंच्यांनी हो ब्रिज बांदता ताचेर कितें तरी पडात, लोखंडी पोल बी आनी हतेर व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता हायवे. ताचेर तेंचो कोण एक बेश्टो थंयसर सेक्युरिटी बसून ना. आनी जर आयज लोकांक अजाप दिसता BJP गव्हर्मेंट जर एक्सिडंट जालो, कोण चिराडलो बिळलो म्हणून जर कोणाक सेव करपाक जावं मदत करपाक जर उबो रावता जाल्यार हें सरकार आयज तेंचेर FIR करता. आयज 10 जाणांचेर ह्या पेडणे पुलीस स्टेशनान PIन FIR नोंद केल्या. हांव त्या प्रकरणाचो ह्या सरकारचो आनी PIचो पयलीं निशेध करता. हयसर मोठ्या प्रमाणात जुगार चलता, इलिगल एक्टिविटीज चलतात, कोस्टल बेल्टाचेर व्हडल्या प्रमाणात चरसाचो धंदो चलता. ह्या धंद्याचेर हे पुलीस कित्याक कारवाई करना हो म्हाजो तांकां प्रश्न आसा. आनी आयज जर अशा पेडणेकारांची सतावणूक जर सरकार जर करता जाल्यार हेचे दुश्परिणाम येणाऱ्या लोकसभेक तांकां भोगचे पडटले.
हल्लो करप्याचेर कारवाय करतले डीजीपीन श्रेया धाळगरकाराक आश्वासन दिल्लें. पयर राती कडेन खंय तिचेर हल्लो जाल्लो. त्या उपरांत तिणें पुलिशेन कागाळ केल्ली. कागाळी उपरांत तांकां अटकूय जाली, मात तांकां उपरांत सोडून दिल्लें. पूण त्या उपरांत तो खंय तिका परतो मारपाक आयिल्लो. देखून आपल्या जिविताक धोको आशिल्ल्याची कागाळ घेवन श्रेया डीजीपीक मेळपाक गेल्ले. The incident has happened earlier. The complainant actually came and met DG sir. Whenever the incident had happened and whenever the complainant brought it to the notice of the police, we have immediately registered FIR and the investigation is going on. As far as the security of the person is concerned, I have given instructions to the local police to take care of that. It's depending upon the investigation and evidences. Whatever legal action is required, we will take. Arrest, then investigation. कायद्याचेर बरयल्लें आसा. कित्याक 4 दिसांनूच अटॅक करता हेजे मिनींग तांकां कोणे तरी तेंच्या फाटल्यान कोण तरी उबो आसा जो तांकां सपोर्ट करता. सो म्हाका अशें जाय ताका धरा आनी पुलीस स्टेशनान हांवें डीजीपीकूय सांगलां, डायरेक्ट तेंचें नांव सांगलां म्हापशा पुलीस स्टेशना वयलो, कोण मनशान तांकां एड्रेस दिला तो आमचो. म्हाजो एड्रेस पळय त्या क्रिमिनलां कडेन पावल्या. म्हाका खबर आहा तो कोण हवालदार तो. हांवें तेजें नांव डीजीपीक सांगलां, इन्वेस्टिगेशन करा, तेंचो कितें आहा तें कॉल डिटेल तुमकां मेळटलें. ओके. सो म्हाजें म्हणणें आमचेर अटॅक करप, आमी फक्त गरिबांचें काम करता, आमी पॉलिटिकल न्हू. तुमकां तर इतलेंच तर लागता आमचें की तुमकां भंय दिसता की आमी कितें व्हडलें काम करता म्हणून. तर तुमकां खंय तरी एक तुमी अनसिक्युअर फील करता जाल्यार हांव पुलिसांक सांगता की तुमचो जो कायदो आसा तो कायदो तुमी फॉलो करा न्हू. अरेस्ट करा ताका. कित्याक आमी दोळ्यांनी पळयलां. दुसरी गजाल, विटनस आसा, कोणाक मार लागला ते मनशान तांकां पळयला, तरी ताका तुमी म्हणटा कितें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां डीजीपीन सांगलां की तांकां आमी हें करता म्हणून. कितें म्हाका बरें आश्वासन दिलां तेणें, एसपीनूय म्हाका सांगलां. सो हांव फक्त इतलेंच सांगूंक सोदता आमच्या गोंयच्या सीएमाक, घाणयाडी पॉलिटिक्स बंद करा आनी आमच्या सादारण लोकांक सेफ्टीच तर ना असल्या दादागिरी गुंडांक लागून, असल्या ड्रग्स एडिक्ट पिपलांक लागून, जाल्यार सादारण जो मनीस ना ड्रग्स घेयना, ना सिगरेटी ओडना, ना कितूनूच ना, व्यसनांनी ना, त्या मनशाची सेफ्टी कोण दितलो? हे ड्रग्स ओडपी जाय तांकां लोखंड उखडटले, तकलेर मारतले, तकली फोडटले, तेंचे हात पांय मोडटले आनी मागीर तेंचे बेली जातले आनी तुमी मागीर वचून ते उबे रावतले. जाल्यार आमी सादारण मनशांनी खंय वचपाक? टपला बॉयज मोटरसायकल क्लब हांच्या सहकार्यान आनी गॅरेज 92च्या वतीन अखिल गोंय पावंड्या वयल्या मोटरसायकल सर्तीत झाबी मुल्लान पयलें इनाम मेळयलें. दुसरें इनाम आदित्य सामंत आनी तिसरें इनाम इरफान खतिबा हांकां फावो जालें. बायलांच्या मोटार रेसिंग सर्तीत आलोसिया डायझान पयलें इनाम मेळयलें. ह्या खेपे वट्ट 32 मोटरसायकल सर्तकांनी ह्या सर्तीत वांटो घेतिल्लो. अशा मोटरसायकल सर्तीत वांटेकार जावपी रायडर मोग्यांक सरकारान संद आनी माची दिवची, त्याच बरोबर तांकां जाय ती सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें गरजेचें आसा अशें उपाध्यक्ष इर्दूस शेख हाणें म्हटलें. ह्या संदर्भात जबी मुल्ला आनी जैतिवंत जाल्ले आदित्य सामंत हाणें आपले विचार उक्तायले आनी आमच्या सारकिल्ल्या खेळगड्यांक संद मेळची म्हणून फुडाराक अशी सर्ती घडोवन हाडप खूब गरजेचें आसा अशें म्हटलें. ही सर्त पळोवपाक व्हडा प्रमाणांत रेसिंग मोग्यांनी हाजिरी लायिल्ली. ट्राय करता लास्ट टाइम अशें पावस पडलो जावपाक जाय कित्याक हांगा सत्तरी आमचे भुरगे खुबशे जातले चवथी आसा. हांव सध्या म्हाजो स्पॉन्सर तेजो प्लॅन आसा की आमच्या सत्तरीन कितें ट्राय घेवपाचो म्हणून स्टार्ट करपाचो. तर ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.